काँग्रेसीची पाळामुळा घट करपाची मोहीम राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधीन सुरू केल्या। तो बिरेस्तारा सकाळी गोय भोंवडेर येता। सकाळी सावन सांज मेरेन दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरान ताच्यो प्रदेश काँग्रेसीचे फुडारी, वेगवेगळ्यो उपसंघटना, युवा संघटना, पंच वांगडी आनी NSUIचे पदाधिकाऱ्यांकडे बसका जातल्यो। इतले मजगती मुख्यमंत्र्यान CEC आड जाहीर वक्तव्य करून मायनिंगाचे कोफुसा वाडोवचे न्ही अशें काँग्रेस आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान मागला। AICCचो राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी बिरेस्तारा गोंयांत येता। प्रदेश काँग्रेसीन संघटनेच्या पावण्यार कांय गजाली जाग्यार घालून युवा काँग्रेस वावुरप्यांक कामाक चालना मेळची म्हूण राहुल गांधी गोंय भोंवडेर येता अशें पक्षांतलीं सुत्रां सांगतात। राहुलाची कार्यावळ चडशी दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटरान थारल्या। सकाळी सुमार 10:30 ह्यो बसका सुरू जातल्यो, त्यो सांजे 4 मेरेन चलतल्यो। पक्षाच्यो वेगवेगळ्यो समित्यो, उपसंघटना आनी तांचे पदाधिकाऱ्याकडे राहुल गांधीची चर्चा जातली। ताचे गोंय भोंवडेन 2014चे लोकसभा वेंचणुकेक काँग्रेसीचो युवा फोर्स चार्ज जातलो अशी आस्त हांगासरले काँग्रेस फुडारी बाळगून आसात। इतले मजगती मयेचो प्रस्न तडीक लावंक सरकाराक जमना म्हूण प्रदेश काँग्रेसीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचेर टिका केली। Once he gets his rights, he'll sell it to the mining company. As it is, there are deposits of iron ore. Forget about that thing. Silted zala hai, hani kit zala. There is lot of things. But ekuch magne ki not do so many U-turns. November ahate, December zale. December ahate, next December kontan or issue solve kar. Chief Minister, CEC chair, and Zaidi chair Bob Marta. It is necessary that there should be no friction with the state government and with the Supreme Court. Don't make that issue bigger than what we can digest. That is our request. पणजेच्यान रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकर प्रुडंटा खातीर। मुक्त गोंयांत सत्तेत आयिल्लो पयलो पक्ष आनी मुक्त गोंयच्या 50 वर्सांतली 30 वर्सां सत्तेन आशिल्ल्या मगो पक्षाक स्वताचें ऑफिस घेवंक 49 वर्सां लागली। मगोच्या फुडाऱ्यांनी पक्षाचे स्वताचे ऑफिसाचे निकतेच पणजे सांतिनेज मोठ्या दबाज्यान उक्तावण केलें। भाजपा उपरांत आता मगोकूय स्वताचो पॉश हेडक्वॉर्टर्स आसा। काँग्रेस मात अजूनही भाड्याचे काँग्रेस भवनातल्या ऑफिसांतल्यान कारभार चलयता। पळयात खासा रिपोर्ट। गोंय मुक्त जाल्यार बुधवारा 51 वर्सां जाली। सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकरान स्थापन केल्ल्या मगो पक्षाच्या सरकारान गोंयच्या उदरगतीची बुन्याद घाली। पयलीं 17 वर्सां मगोची सत्ता आसली, जाल्यार फाटलीं 10 वर्सां मगो पक्ष सत्तेत वांटेकार आसा। सरकार काँग्रेसीचें आसूं ना जाल्यार भाजपाचें, मगो पक्ष सत्तेत वांटेकार आशिल्लो। अशा ह्या मगो पक्षाच्या 49 वर्सांच्या इतिहासात सोमारा 17 डिसेंबराक एक बरी गजाल घडली। मगो पक्षाक स्वताचें अशें हक्काचें ऑफिस मेळ्ळें। गोंयांत जाल्ल्या पयल्या वेंचणुकेंत मगो पक्ष सत्तेर आयलो। इच्छा नासूनय भाऊक पक्षाचो अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्री जावचो पडलो। ताका लागून भाऊचो आल्तिनोवयलो बंगलो मुख्यमंत्र्याचें निवासस्थान आनी पक्षाचें कार्यालय जालें। तांचे उपरांत ताई मुख्यमंत्री आनी पक्षाची अध्यक्ष जाली आनी भाऊचो बंगलोच पक्षाचें कार्यालय उरलें। 1980 वर्सा जाल्ल्या वेंचणुकेंत मगोच्या हातांतल्यान सत्ता गेली। मगो पक्षूय काँग्रेसींत विलीन जालो। रमाकांत खलप आनी बाबूसो गांवकारान बंड करून मगो पक्ष विलीन करपाक हरकत घेतली। ह्या वेळार पक्षाक ऑफिस नाशिल्लें। कोर्तीन बांदेकार बिल्डींग, नॅशनल थिएटरा लागची बिल्डींग आनी त्या उपरांत अजंता हॉटेला लागसार बिल्डिंगेंत मगोचें ऑफिस फिरत रावलें। रमाकांत खलप अध्यक्ष आनी धर्मा चोडणकार सरचिटणीस आसतना मगोचें ऑफिस पणजेंतल्यान रायू चेंबर्सांत पावलें। खलप आनी चोडणेकार काँग्रेसींत गेले आनी हें ऑफिस बंद जालें। मगो पक्ष उबांतर पडलो। पक्षाचे अध्यक्ष प्राध्यापक सुरेन सिरसाटाच्या म्हापशाच्या घरा कांय दीस बसका जाताल्यो। शशिकला ताईक पक्षाची काळकूत आयली आनी पणजेच्या पद्मावती टावर्सांत ताईन मगो पक्षाक कार्यालया खातीर सुवात दिली। मागीर सांतिनेज विकास बिल्डिंगेंत ताईनूच जागा दिली। ही जागा सोडची पडल्या उपरांत बोगदा वाघचें नवें कार्यालय घेतलें आनी आतां वट्ट 50 वर्सांनी मगोक सांतिनेज दुकळे हेवन ह्या बिल्डिंगेंत स्वताचें कार्यालय मेळ्ळें। मगो पक्षाक आतां बरे दीस आयल्यात अशें मगो कार्यकर्ते म्हणटात। मगोत आयज 2 मंत्री आसात आनी सरचिटणीस लहू मामलेदाराक महामंडळ मेळ्ळा। पयलीं म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकर आनी ताई आसतना स्वताची आस्थापना तांची हांगा आशिल्ली। भाऊसाहेब बांदोडकरांचें तर घरूच आशिल्लें, ताईचें घर आशिल्लें, त्या खातीर व्हडलीश्यो ऑफिसाची तांकां गरज पडली ना। पूण मागीर ज्यो कोण जाले तांणी व्हडलो प्रयत्न केलो ना आनी त्या खातीर तें शक्य जालें ना। प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार। फोंडेचे राजीव कला मंदिर 30 मेक गोंय घटक राज्य दिसात चालू करतले अशी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान
फोंडेचे नवे हॉस्पिटलाचे उक्तावण सुवाळ्यान उलयतना केली। आदलो गृहमंत्री रवी नायकाचेर ताणें खर टिकाय केली। सध्या फोंडेचे हे नवे हॉस्पिटल उपजिल्लो हॉस्पिटल म्हूण आसा, मात रोखडोच तिसरो जिल्लो तयार करून ताका जिल्लो हॉस्पिटलाचो दर्जो दितले अशें भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान जाहीर केलें। आम्ही स्पीड अप कर म्हणला काम प्रयत्न आसतलो की मे महिन्याच्या 30 तारखेक म्हणजे गोवा स्टेटहूड डे दिसा हे रवींद्र भवन उगडे जावप। सत्तेचो मात चडलेलो लुटप कशें आसता पळय ते हांच्यांनी केला। हांव सांगता रवी नायकान केला, नांव घेवन सांगता। पूण येणाऱ्या काळात मुख्यमंत्र्याच्या तकलेन वेगळेंच आसा। गोंयचे डिस्ट्रिक्ट 2 वरसून 3 वचचे आणि हे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो दर्जो मेळचो अशी येवजण वायट दिसता सांगपाक। जे निवडून दिल्ले मनीस स्वातंत्र्य दिनाच्या समारंभाक क्रांती मैदान येना तांकां हांगा ह्या व्यासपीठार बसपाचो मान कोणूच दिवंक शकना। आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव।